दिल्लीची मुख्यमंत्री म्हूण आतिशी मारलेना हाची आम आदमी पक्षान एकमतान निवड केल्या। अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवपाचो। मजगती फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर आतिशी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली म्हणून माहिती मेळटा। अरविंद केजरीवाल लिकर स्कॅम प्रकरणात अडकल्यान ताका भितर उडयल्लो। चौकशी चल्ला, मात मुख्यमंत्री पद आतिशी कड़े। के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। सेगीत 4 महिने उदकाच्या उणावान पिकार जाल्ल्या हणजूण आणि वागातोरकारांनी म्हापशेच्या पीडब्ल्यूडी ऑफिसाक भिराव घातलो। विशाय सुटावो करूंक ना जाल्यार व्हड आंदोलन करपाची लोकांची शिटकावणी। जाल्यार जो मेरेन उदक पुरवण नियमीत जायना तो मेरेन एका घरा सप्तकांत 1 फावट तरी उदकाचो टँकर दिवचो, म्हापसा पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांचे लेखी उत्तर दिला। आज आम्ही मेमोरंडम दिला हांकां एक आनी जे आमचे म्हापसा पीडब्ल्यूडीचो, कारण आता 1 वरास तरी जाले सगळ्या लोकांक आमच्या अंजुना वागातोर जावं कालसुवाच्या लोकांक चड त्रास जाता, उदीक येत ना। 29,000 लोक जो हांगा हा शिवोलचो तेंच्यांनी मरचे हेची जबाबदारी कोण घेतलो? गव्हर्नमेंटाचो एकूय प्रोजेक्ट हांगा जावचो न्हू, गव्हर्नमेंटान एकूय प्रोजेक्ट हांगा काडचो न्हू। सगळ्या सुबेज पयसो अंजुना पंचायत शिवोलचो येता। शिवोलची जी आख्खी दर्याची लायन आहा, मांद्रे म्हणू नाका, कालांगूट म्हणू नाका, अंजुना म्हणू नाका, बागा, सगळ्या सुबेज जोड गव्हर्नमेंटाक आमी करून दिता आणि आमकां मारून उडयता तुमी उदकाक लागून। आता पळय चवथ आसली, लोकांचे गणपती 1.5 दीस 5 दीस 7 दीस 9 दीस जाल्ले आणि एक पाय हितून उदकाचो म्हणटा तो एक थेंबो लोकांक येवंक ना। लोक आमच्या घरा कडेन येताले, उदीक ना उदीक ना उदीक ना म्हणून, आणि यांचो स्टाफ जेन्ना हे असल्या कारणान, सुटी आसल्या कारणान यांचो स्टाफ ना, कोण ना लायनीर। आम्ही 15 दिसाचो टाइम दिल्लो आहा, 15 दिसा भितर तेंच्यांनी आमचो जो पळय उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय, ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आमकां रस्तो बंद करचो पडटलो आणि तेची जबाबदारी यांची असतली साहेबाची। लोकांच्या ह्या शिटकावणे उपरांत जो मेरेन उदका पुरवण नियमीत जायना तो मेरेन एका घराक सप्तकात 1 फावट 1 उदकाचो टँकर दिवपाचे उतर म्हापशे पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांनी लेखी दिला। हे आयज आमकां जैन आनी येन रिटर्न दिल्ले आहा, जो पर्यंत उदीक रेग्युलर जायना तो पर्यंत एका घरान 1 टँकर धाडटले म्हणून एका विकाक कळ्ळें। तेका लागून आता तेंच्यांनी दिना फुडें आमी आतां हांगर वयता, आमचे येना, पूण जर तर सर अशें हे टँकर धाडले ना जाल्यार परत आमकां अशेंच हांगा येवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार। स्मार्ट सिटी पणजे कदंब महामंडळ वांगडा खाजगी बसवाल्यांक आपल्यो बसी चलोवंक मेळटले म्हूण हायकोर्टान निर्णय दिला। ईव्ही बसी की आसा त्यो बसी चलोवंक मेळटले ते नोटिफिकेशन अजून खंय एजी कडेन आयिल्लें ना। एजी देविदास पांगम उलयलो। मजगती खाजगी बसवाले पणजे बसी चलोवंक मेळचे म्हूण कोर्टान गेल्ले। As far as the scheme of plying these city buses in Panji city was concerned, initially the notification said, and it looked to be that the KTC will have an exclusive right to ply buses or city buses in Panji city. Now we have
carried out one amendment to that scheme, under which it is possible for even the private operators to ply buses in the city buses. So as of now, the Kadamba and the private owners or operators can ply buses in the city of Panji. Oh, sir, private buses will have to use e-buses or that old bus can run? That I will have to actually check it. I won't be able to tell you right now as to whether they can operate e-buses only or whether they can use the other buses. I don't have that notification right now. I can give you the details later. 20 ऑक्टोबरासान हरबाळे पंचायतीची वेंचणूक म्हणून राज्य वेंचणूक आयोगाचो आयुक्त दौलत हवालदाराची माहिती 1 ते 9 ऑक्टोबर मजगती खंय नोटिफिकेशन भरपाक मेळटलें. 20 तारखेर खंय वेंचणूक आणि 21 तारखेर मतमोजणी मजगती ह्याच दिसा उरळी आणि मोरपिर्ला पंचायतीच्या दरेकी एक वॉर्डाची खंय पोटवेंचणूक. तर 20 तारखेक ही जी पहिली जी आमची हरवळेची पंचायत आहे ती धाकटी पंचायत 5 वॉर्ड असतात त्याच्यात. त्या 5 वॉर्डात 2 वॉर्ड हे लेडीजचे रिझर्वेशन आहेत 33% म्हणजे 2 झाले. वॉर्ड नंबर 4 आणि वॉर्ड नंबर 5 हे 2 रिझर्व असतात लेडीज. आता हरवळेची तुम्ही जर सोशल कंपोजिशन तुम्ही बघितले सोशल कल्चर तर त्या भागात जे स्टॅटिस्टिक्स आम्ही शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबचे गव्हर्नमेंटाकडून घेतात त्यानुसार सफिशियंट पॉप्युलेशनना त्याचे रिझर्वेशन तर त्याची अजून एका वॉर्डात तुम्हाला 400 2000 पर्यंत वोटर आहे. टोटल एकूण पंचायतीचे वोटर 2000च्या दरम्यान 2091 हे एका वॉर्डात 400 वोटर्स असतात त्याचं प्रमाण. आता एकूण किती वोटर्स आहेत पंचायत? नाही हे म्हणजे हरवळेला 2091 ओनली वार्ड नंबर 7 unreserved total voters 198 voters एकदम no. And Morpilla ward number 6 reserved for ST तो सगळा शेड्यूल ट्राईबचा एरिया. total voters 340. म्हादयची प्रवाह समिती फक्त गोंया खातीर न्ही ती दोनूय राज्यां खातीर तिची प्रक्रिया समजून घेयात 6 म्हयने तरी वतले. WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. म्हादय विशयी गोंयान आपली बाजू सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडल्या. प्रवाहाच्या इन्स्पेक्शना रिपोर्टान कर्नाटकाच्या कांडाचेर उतरना ताचेर विचारल्यार मंत्र्याचो हो रिस्पॉन्स. प्रवाह जी आसा पळय ती एक बॉडी न्ही फक्त गोंया खातीरच अशे पद्दतीन खुबश्यो बॉडीज ऑर्गनायज जाल्ले आसा टू सॉर्ट आउट द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स. तर ही प्रवाह जी बॉडी आतां कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा आमी एक 6 म्हयने वर्सभर तरी पळोवपा जाय तांचो मुखार प्रोसेस कशें करता म्हणटा तें पळोवचे पयलीं जर आमी म्हटलें की प्रवाह अशें न्ही प्रवाह तशें न्ही अशें म्हटलें पूण तांणी मदीं कर्नाटका गेले ते थंय तांणी पळयलें इवन येवच्यान म्हणजे त्या संदर्भात पळयलें न्ही तांणी आतां मुखार पळोवया वॉट इज गोइंग टू बी देयर प्रोसेस ऑफ फर्दर वर्क. ह्या संदर्भात कर्नाटक आनी गोंय सरकार हांचे मदीं कितें हें चालू आसा म्हणजे म्हादय कांय ना आमचें जें कितें म्हादय संबंधी जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सुप्रीम कोर्टांत मांडिल्लें आसा. आनी तुमची पळय कमिटी पळय केल्ली म्हणजे विधानसभा समितीक जी पळय केल्ली ती त्याच मिटींग त्या संदर्भात कितें जालें जशी गरज पडटा तशी घेवपाची न्ही मागीर उठसूट परत उठसूट मिटींग घेत म्हणजे जावपाची आसा मिटींग सादारणशी ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक. इतले मजगती तिळारी विशीं उलयतना गोंय सरकारान जर वेळार पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र गोंयच्या हड्ड्यार बसतले अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय. ना जाल्यार म्हादयक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचें उदक जें आसा कळसाचें उदक जें आसा तें वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान ह्याला पावसाच्या दिसांनी तोच प्रकार आता ह्या संदर्भात करताले. एकंदर पाण्या संदर्भात जर आम्ही गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आणि आमच्या गोंयचे नुकसान करतली हातून मातूय दुबाव ना. जर हे उदक डायवर्ट केले जाल्यार खंयच्या गांवांक आमच्या गोंयचो इफेक्ट जाता? आता तिळारीचो जो प्रकल्प आसा त्या तिळारीच्या प्रकल्पांतल्यान उदक जे आसा ते पयलीं उदक मेळटा बार्देस तालुका, पेडणे तालुका आणि दिवचल तालुका हे 3 महत्वाचे तालुके आसा. आणि त्या शिवाय हे उदक जे आसा अस्नोडा
वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक जेन्ना कमी पडटा तेन्ना तिळारीचे उदक आमठाणे धरणान हाडटा, मागीर ते परत अस्नोडा उदक हाडटा. पूण गेल्या कांय वर्सां सावन तिळारीचे उदक बेभरवशाचे जाल्ले आसा. तेका लागून बार्देस तालुक्याचेर तेचे गंभीर परिणाम जाताले. एकंदर ह्या संदर्भान गोंय सरकारान तेचेर अधिकृत आपली भूमिका जी आसा ती स्पश्ट करपाक जाय आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक दोगांयकूय ह्या संदर्भान जाणविकाय करून दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून फेल ताचे परफॉर्मन्स सामके बाबत चडशी खाती आपुणूच घेवन बसला. गोंया खातीर बीजेपीक विटल्यात. विरोधकांकडे आता युती हो एकूच पर्याय उरला. आपाचो आमदार वेंझी हेडोनात. आरजी खंय आजून युतीची दारां उक्ती. CM individual performance is bad because he's got so many portfolios to himself. It looks like a very selfish way of handling things. If you look at our Delhi Chief Minister's style of functioning, there are no portfolios. But here, all portfolios are with him. So, how is he going to manage to give accountability towards that portfolios? So, Rostu Zoritori aaj hond padlay, that is CM's performance. So 1 to 10 भितर there is 0 no. कितली जाणांक निमणी चीट दिवपाची? Do reshuffle environment minister first. आज पेपर हेडलायन चोयल जाला अंजुना ही गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितले जाणांकूय ऑर्डर दिल्ली आहा बट नथिंग इज स्टॉपिंग. कितें? सो कितली जाणां दिवपाची निमणी चीट? म्हज्या गोंतान सगल्यांकूय दिवपाची. सगळ्या मिनिस्टरांक दिवपाची आनी उरले तांकां 33 जाणां मरते. सगळ्यांक देवय म्हणटा. सगळ्यांक देवय. ना जाल्यार तुम पडले. आनी तुम सगळ्यांक देवपाक कापस्ताद आहा न्ही जाल्यार तुमगे सरकार पडलो. सरकार पडलो हांकां कापस्तादू ना निमणी चीट दिवपाक. सगळे जरी तुम्ही केले तरी तुम्ही आरजीक काय अजून कन्विन्स करपाक शकना की ह्या अलायन्साचो पार्ट जा हे जा ते जा. वी हॅव सीन नाव एटलीस्ट 2 to 3 डिफरंट इलेक्शन्स. We will still appeal to the RG leaders now. We will appeal to Manoj Parab. Take a decision now. If you still feel we can unitedly save Goa, which we all feel. आमकां जरी तरी दिसता गोंय सांबाळपाक सगळे एक येवपाक जाय आनी तुका जरी तरी दिसता पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट जावपाक जाय म्हूण तू कॉन्टेस्ट जाल्लो तुगे वोट होल्ड ऑन करपाक जे तुका पडलें आतां ड्युरींग द MP elections. So you have got your stake now. You know what is your strength. Combinedly, let us fight elections and let us defeat this BJP government so that we can come there, we can occupy that space and we can provide governance. You are still open to joining hands with RG? An appeal is always there because those voters are Goan voters. They love them for whatever reasons best known to them. But yes, why not give everybody a chance? There is always a course correction in life. So politics is all about giving a chance for everybody. Appeal is open. Come up, let us discuss. Let us not just go. We had appealed to them, we had discussed with them during the Lok Sabha elections also. ओल्ड गोवाची बसिलिका ऑफ बॉम्ब्स जिजस इगर्ज 18 तारखेसावन कांय धार्मीक कार्यावळीं खातीर बंद आसतली. सकाळी 7 ते सांजे 6 वरां मेरेन पर्यटकांक तशेंच भक्तगणांक इगर्ज वचपाक मेळचें ना अशें कळवणी चर्चींतल्यान केल्या. मांद्रे अपघातांत जखमी जाल्ल्या सिद्धी शेटकारा ह्या 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेक GMCत उपचारा वेळार मरण आयलें. शेनवारा जाल्ल्या अपघातांत सानिका आनी प्रियंका खरपे हांकां जाग्यारूच मरण आयिल्लें. सोमारा रातीं तिसरें सोंपलें. चोल्ला घाटांत हेवी गाडयांची येरादारी फांतोडेर 5 ते राती 10 मेरेन बंदी आसली. मात तरी व्हडल्या गाडयांची येवत चालूच आसा. प्रकार कितें ते पळोवंक आमच्या रिपोर्टरान कांय गाडयेकारांक गाठले. दिसाचे येवच करतले जाल्यार थंयच्या चेक नाक्यार खंय पुलिसांक हजारभर हाताक लावचे पडटा. नमस्कार. आम्ही सध्या आता हांगासर चोल्ला घाटाक आसा आणि हो जो चोल्ला घाट जो रस्तो आसा तो रस्तो नोटिफिकेशना प्रमाणे दिसावयलो हे हेवी व्हेकल्स जे आसा त्या हेवी व्हेकलां खातीर बंद आसा आणि तसो बोर्ड जे सिग्नल आसा सिग्नल बोर्ड आमचो होंडा हांगासर लायल्लो आसा आणि मल्टी एक्सेल चड करून ज्यो गाडयो अश्यो 16 टायरांच्यो 14 टायरांच्यो गाडयो आसा तांकां टोटली बंद आसता. ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाचे जे रूल आसा किंवा जे नोटिफिकेशन आसा ते फक्त गव्हर्मेंट आमचो कागदी घोडे नाचत उरता आणि ही जी ह्यो ज्यो असल्यो आसा त्यो गाडयो हांगासर केरी गेटीचेर हांगासर कोणाचेच लक्ष ना. क्या लेके जा रहा है? स्लैग लेके जा रहा है. ये कितना टायर का गाड़ी है? 16 टायर. 16 टायर.
दिन में ये रास्ता व्हीकल के लिए बंद है, हेवी व्हीकल के लिए। तुमको मालूम नहीं है? हमारे को पता नहीं है। पैसा नहीं लिया? नहीं, ऑटो वाला तो लेते हैं। कितना दिया? 50 रुपये लेता है सर। 50 रुपये लेता है, लेकिन आपने पैसा कितना दिया? मैं 50 रुपये दिया था। किसको? उधर क्या हो, एक आदमी था, उसको 50 रुपये दिया। 50 रुपये देके छोड़ता है ऊपर गाड़ी। पुलिस को 200। पुलिस को 200 देना पड़ता है। आगे और वो चेक पोस्ट वाला टोल लगा है ना बंद वाला, वो 50 रुपये लेता है। 50 रुपया जो पहले मिलता है वो? हाँ। बाद में कौन मिलता है? बाद में आरटी मिलता है सर, आरटी 600 लेता है। आरटीओ को 600 और सिविल पुलिस में है ना गेट वाला, वो 200 रुपये लेता है। टोटल कितना देना पड़ता है? टोटल इधर आने के 1000 रुपये जाता है सर। 1000 रुपये जाता है। 1000 रुपये? हाँ। सब पेपर लीगल होके भी पैसा देना पड़ता है? हाँ, सब भी करेक्ट होते। दिसावयल्यो बंद असताना ह्यो गाडयो बॉर्डर क्रॉस करून कश्यो येतात, केरी गेटीचेर कितें चल्लां एक्झॅक्टली हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचें आसा। केरी गेटीचेर सदांच आमकां एक कॉल येता की केरी गेटीचेर पयशे मागतात, पयशे डिमांड करतात। हो तसोच व्यवहार हांगासर केरी गेटीर चल्ला। आमी कांय म्हयन्या पयलीं केरी गेटी वयल्यान स्कॅम जे आसले ते एक्सपोज केल्ले, तुमकां दाखयल्लें, पण अजून मेरेन कोणें कांयच थंयसर लक्ष घालूंक ना। परतून जी स्कॅमां आसा, पयशे घेवन गाडी सोडपाची कामां, ती सगळी अजून मेरेन तशी आसा। गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन ओव्हरब्रिजाची बुनियादी फातर ऑक्टोबरात आमदार राजेश फळदेसाय उलयला। आधी 18 सप्टेंबर थारायल्लो, मात 17 तारखेसावन पितृपक्ष ते खातीर बुनियादी फुडें धुकल्ल्या। 50 कोटीच्या ह्या ओव्हरब्रिजाक माशेल, साखळे, सत्तरी आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांचो वेळ वाचतलो। येवकार तुमकां सगळ्यांक तुमकां खबरच आसतली की वाळपयच्यान साखळेच्यान जे म्हापसांतल्यान लोक येता तांकां लागून जे गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर सदांच गर्दी आसताली आनी मेन म्हटल्यार टू व्हिलर आहा त्यो खास करून रॉंग लेनींतल्यान गाडी चलयल्या कारणान हांगासर ट्रॅफिक जाम जाताले। खास करून सकाळच्या वेळार सांजच्या वेळार हांगासर एम्ब्युलन्स स्ट्रक जाताली। आमी गेले 2-3 वर्सां जालीं सामके आमी पळयताले आनी आतां म्हणटा ते एक जे हांगासर स्थानीक आमदार आसा राजेश फळदेसाय त्यांनी खास इनिशिएटीव घेवन सीएमाची मदत घेवन हांगासरले जे रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर ओव्हरब्रिज करपाचे सध्या तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा आनी हेच्या संबंधीत जो प्रोसेस आसलो रेल्वे कडेन तो कंप्लीट केल्लो आसा आनी येता त्या ऑक्टोबराच्या 3 तारखेक गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालतले। आमी 18 तारखेर फावंडेशन घालपाक घातलेले, जो GSIDCच्यान आमी बॉक्स ब्रिज बांदपाचो तयारी केल्ली ते कंटिन्यू लास्ट 1 वर्स जालें हांव फॉलोअप करीत आहा। फायल ऑलरेडी पास आनी टेंडर वयल्यान काडले, फक्त आमी 18 तारखेर घालपाक आसलेले। तेका कितें जालें मातशें तुमी जाण आसतलें फाल्यांच्यान पितृपक्ष लागता तेन्ना GSIDC अशें काम म्हणजे जेन्ना पळय पितृपक्ष लागता तेन्ना केन्नाच काम करना। सो सीएमान आमी दोगांनी बसोन आमी डिस्कस केलें। आमी इवन भटजीक सुद्दां फोन करून पळयलो, तो म्हणालो ह्या पितृपक्ष लागता तेन्ना म्हणालो तुमी फावंडेशन घालनाका। आमी तो एक कदाचित 3 तारीख 4 तारीख व्हरतले, पण आमी डेट पयली फिक्स करून सांगतले, कारण तो एक आमचो एक सारकें मोठें विजन जावन आसा। मे बी 6 म्हयन्याच्या पयलीं कंप्लीट जातलो, कारण आमी बॉक्स ब्रिज बांदता दोनी सायडीच्यान 350 मिटर तेजी रुंदी आसतली, म्हणजे लांब आसतलो आनी रुंदी आमची टोटल आमी 20 मिटर एक्वायर केल्लो आसा। 12 मिटराचो रूंद आमचो ब्रिज आसतलो। आणि कॉस्टिंग कितलें आसतलें? कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50 करोडाच्या वयर आसा। आयज फाल्यां म्हणजे परवां स्टोन जर घालतलो जाल्यार आयज हांव सगळें एक्सप्लेन करपाक आसलेलो, पण कशें आतां तें परत 15 दीस फुडें धुकल्ल्या कारणान हांव तुमकां एक्झॅक्ट पयलीं फिगर दीन मागीर आमी फावंडेशन घालता। हो जर ओव्हरब्रिज जालो हो प्रोसेस उरतलो आनी लोकांक खूब दिलासो मेळटलो। स्टुडंटा खातीर गवंडाळे ओल्ड गोवाच्यान रुपेश रावत। GMCत MBBSच्या वाडयल्ल्या 20 सिटांक ॲडमिशनां सुरू जाल्या। डीन दोतोर बांदेकार सांगता ते प्रमाण ह्या सिटांक 17 सीट गोंयकारांक राखीव आसा। MBBS सिटाचो आंकडो आतां 200चेर पावला, आनीक वाडचो ना। GMC फूल गोंयांत नवे मेडिकल कॉलेज आयले जाल्यार आनीकूय 150 सिटां वाडूं येता। आमी आतां MBBSचे 200 सीट केल्ले आहा। आमचे पयलीं 180 आसले, सो आमचे 20 सीट वाडल्या आनी हे 20 सीट दीस एकेडमीक इयर म्हणजे आतां फाल्यां आज फाल्यांच्यान तांचें एडमिशन चालू जातलें। तातूंतले 3 सीट ऑल इंडियाक वतले आनी 17 सीट आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले। सो दीस इज अ गूड नंबर दॅट एडिशनल आमकां 17 सीट गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले, दोज हू आर एस्पायरींग टू बिकम दी डॉक्टर्स। हय, आतां हें कितें आशिल्लें जाणा, आतां NMC तुमकां
150 वयर सीट दिना एका कॉलेजाक आमकां एक वन टायम रेजोल्युशन आमकां एक चान्स पडलो आनी आमी रोखडेच एप्लाय केले आनी आमकां 200 मेळ्ळे हाज्या फुडें ते 200 खंयच्याच कॉलेजीक दिवचे ना सो आनी सिट्स वाडूंक जाय जाल्यार आनी कॉलेज येवची गरज आसा अशें दिसता म्हाका आनी खूब भुरग्यांक दिसता आपूण डॉक्टर जावचें म्हणून पण सद्याच्या कॅपॅसिटी आनी NMC रुला प्रमाणे ते आमचे इतलेच आमकां आनी वाडोवंक मेळचें आणि न्यू कॉलेज जाल्यार मेळपाक न्यू शकता कॉलेज येतले आनी 150 घालूंक मेळटा ही आशिल्ली दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.